इजायस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप। अरणे आनी सुकलोली जमीन खुशाल जावन, पाड जमीन संतोसून आनी फुलूं, कमला भाशेन तिका फुलां फुलूं। ती संतोष बरीत जावन आनी आनंदान भरोन गितां गावूं। तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली। थकलोले हात गोट करात, थीर करात कडकडटली धोंपरां। भिवकुऱ्या काळजांक मनांत धीर घेयात, भिवू नाकात। हो पळय तुमचो देव येता, सूत घेवंक तो येता। देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडोवंक तो येता। तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले। तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडटले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोषान गायतले। कित्याक अरण्यांत उदक व्हांवता, करपल्ल्या गांवांतल्यान झोरी फुट्टात। सुकी कोरडी जमीन एक तोळें जाता, तानेलोले भुंयच्यो जातात उदकाच्यो झोरी। जंय कोल्यांची धोळ आसली, थंय उपजतले बेटो आनी लोहे। तांतल्यान बोश्टावूंक नासलोलो एक राजमारोग वेतलो, ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतली। मेळी मनशां त्या रस्त्यावेल्यान वेचिनात, आनी वाट नोकळा आशिल्ली पर्यान त्या रस्त्यार वाट चुकचिनात। थंय शीव आसचे नात, रानवटूय जनावरां तेवटेन फिरची नात। पूण फकत सोडवण मेळ्ळोली त्या रस्त्यार चलतली, कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान तींच परत येतली। संतोसाचे उल्हास सोडून ती सियोनांत येतली, तांच्या मुखामळार सदांच खुशालकाय रोसरोसतली। संतोष आनी खुशालकाय ती भोगतली, दूख आनी रुडोन नाच जातली। देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो। सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता, खरेंच शांतीची खबर देव सांगता। ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या, आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत पोसतली। जबाब, आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो। मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात, नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात। विश्वासीपण भुमींतले उपजतले, आनी स्वर्गांत थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड। जबाब, आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो। सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो, आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ। नीत चलोवन येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती। जबाब, आमचो देव येवचो जालो आमकां सोडोवंक येतलो। उद्गार। हो पळय येता राजा, मनशाकुळाचो धोनी। आमच्या गुलामपणाचे जूं तो काडून उडयतलो। Soy
Sorves poran soy, sorves poran soy, soy. Sorves poran soy, soy, sorves poran soy, sorves poran soy, soy. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनीक एक दीस अशें जालें. तो शिकवण दितालो आनी गालिल्याच्या आनी जुदाच्या गांवांतले आनी जेरुसालेमांतले फारिसांव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसले. आनी लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सोबे आसली. अवचितूच कांय दादले आज जाल्ल्या एका मनशाक अंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताचे फुडें दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळ्ळो नासले देखून ते पातोसाचेर चडले आनी नोळे काडून अंथरुणा सयत ताका मोदेको जेजू मुखार ताणें दवरलो. तांचो बावाट पळोवन ताणें म्हणलें, इश्टा, तुजी पातकां तुका भोगसली. आनी दोन शास्त्री आनी फारिसांव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, हो आनी कोण रे, तो सांगता तें सारकीच देव निंदा. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता. तांचे चिंतप जाणो जावन जेजून परतीपाळ केलो, असली चिंतनां तुमच्या मनांत कित्याक घोळयतात तुमी? ह्या दोनांतले खंयचेच म्हणूंक अदीक सोंपें. तुजी पातकां तुका भोगसली अशें म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमी जाणू जावचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ आनी तुजें अंथरूण उखलून तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगल्या उजीर उठून आपूण आसलोलो तें अंथरूण उखलून देवाची तुस्त करीत तो आपले घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम तोटाकलीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी भिरांतीन बरोवन म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, इश्टा, तुजी पातकां तुका भोगसली. कुमसार करूंक कित्याक जाय? मोज्यान इगुर्जेन बसून देवाक सांगूंक जाता. अशीं जायतीं म्हणून जायतीं जाणां आपली तकली बापडून उलयतात आनी दुसऱ्यांची मनां घुस्पयतात. कुमसाराचो संस्कार कित्याक गरजेचो? 5 पावंडे आसात. पयलो, अंतस्करणाची चवकशी जाता. पातकांचो नियाळ जाता. दुसरें, तुज्या पातकाक तूं रोडटाय, खालतो जावन पातकांचें दूख दवरताय. तिसरें, पातक सोडून निच्यो घेताय. बरें करूंक तूं देवाक भास दिताय. कुमसारांत पातकां येवन सांगताय तुजें अंतस्करण दूख तूं परगट करता. एका देवाच्या नांवान बसलोल्या यादनिका कडल्यान तूं देवाची काकलूत, दया, आसने भोगताय. तुजो बारकोश यादनिकाक सांगून समाधान घेताय. 5वें, पातकांचें फारीकपण दिवन यादनिकान दिलोलें प्राचीत करून देवाचे बोगसणे आनी आशिर्वाद घेवंक परतून वेताय. एक बोरवोसो घेवन नव्यान जिवंक वेताय. खरेंच पातकान देव बोगशिता. यादनीक हे बोगसणे आमकां फाव करता. होच आमचो बावार्थ आनी तो पवित्र सभेचो बावार्थ. जितलें देव आमची पातकां बोगशिता तितलें जिवीत म्हजें दैवीक कृपेन वाडत वेता. इसायास प्रवादी शिकयता, जेन्ना आमी सर्वेस्पराची विस्वासान येतले तेन्ना सर्वेस्पूर आमकां नव्यान सोडयतलो. जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू उगडास करता. कोड जाल्ल्याक ताची पातकां भोगसप म्हणल्यार ताचे वेलें आयलोलें नोश्ट पिडा पयस करप. म्हजो थाराव,
म्हयन्याक भावार्थान एक पावट तरी कुमसार जावन जिवीत बदलूंक वावुरतली.